गोयचे फेणयेक हेरिटेज स्पिरीट ऑफ गोवा म्हणून दर्जो दिवन तिचो दर्जो वाडोवन ती कमर्शियल प्रमोट करपाचें गोंय सरकारान थारायल्लें. तातूंत माडाची फेणी आसतली. ह्या सगळ्या प्रकारांत गोयचे हुर्राकाचें स्टँडर्डायजेशन करून सरकार हुर्राकूय प्रमोट करतले. एक आमी कमिटी काडिल्ली आहा कितें कितें करपाक जाय फेणी पासत न्हू ती कमिटी गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट धाडटलो. हातून एक प्रपोजल आहा दॅट वी मस्ट प्रमोट फेणी विथ ऑल द 3 वेरियंट्स. एक तेजें कितें म्हणटा तें हुर्राक फर्स्ट स्लेट काडटा पळय ते लायट आसता ते, पूण तेजो शेल्फ लायफ सारको लिमिटेड. एका वर्सा वयर ती इवन 6 मंथा वयर ती पिवपाक जायना. ती चडशी लूजूच मेळ आसता, लूज मेळटा ती. आतां सम ऑफ द डिस्टिलर्स हॅव स्टार्टेड इट बॉटलिंग, बट तेजी शेल्फ लायफ व्हेरी लेस. तें तुका कॅरी फॉरवर्ड करूं जायना, तें मॅच्युरिटी करपाक जायना. दुसरें आनीक एक तेजो काजुलो म्हणून. सो ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फेणी. फर्स्ट डिस्टिलेट इज हुर्राक, सेकंड डिस्टिलेट आय थिंक काजुलो म्हणटा तें, आनी थर्ड डिस्टिलेट इज फेणी. सो तेगे डिफरंट स्ट्रेंथ आसता आनी एक एकट्याचे पिवपाचे हेजे प्रमाणे तें घेवप आसता. आतां तांकां जाय इफ हुर्राक इज गोइंग टू बी सोल्ड देन इट हॅज टू बी बॉटल. सो बॉटल करपाक जाल्यार तेजे अमकें स्टँडर्ड आसतलें. सो दे हॅव प्रपोज्ड इन देयर proposal which is going to the government. So one of the standardization is also be for हुर्राक. फेणी पॉलिसी करपाचें काम खात्यांत नेटान चल्लां. त्या उपरांत ताचो कायदो करून कमर्शियल ब्रँडिंग आनी प्रमोशन सुरू जातलें. शेतकाराच्या हातार 4 पयशे मायज पडटले. फेणी तुमी जाणा आसतलें ऑलरेडी गव्हर्मेंट हॅज डिक्लेअर्ड फेणी एज अ हेरिटेज स्पिरीट ऑफ गोवा. पयलीं ते कंट्री लिकर आहलें. कंट्री लिकर म्हळ्यार तेजे लॉट ऑफ डिसएडवांटेजीस आसता. दुसरे स्टेटीनी तुका कंट्री लिकर म्हणटा तो सारको लो ग्रेड लिकर, सो तेका ते इम्पोर्ट करपाक दिना. आतां फेणी एक्चुअली इज ऑन पार विथ ऑलमोस्ट यू मस्ट बी नोईंग टकिला कोनी. पूण कितें आसता अनलेस यू गिव इट अ स्टेटस एंड यू प्रमोट इट, अदर स्टेट्स ऑल्सो विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो फर्स्ट स्टेप इज द गव्हर्मेंट ऑलरेडी डिक्लेअर्ड इट एज अ हेरिटेज स्पिरीट, बट दॅट मे बी ओनली ऑन पेपर यू वी से, बट वॉट इज हेरिटेज स्पिरीट. सो तेजें आमी स्टँडर्डायज करपाक जाय सारकें, म्हणजे फेणीची स्ट्रेंथ, फेणीची क्वॉलिटी बस स्टँडर्डायज करपाक. ताका लागून लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क इज टू बी डन. फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट वी हॅव अप्रोच FSSAI. वी हॅव एग्रीड टू क्लासिफाय फेणी इन अ डिफरंट स्टँडर्ड. सो दॅट वर्क ऑल्सो बींग डन. दुसरें सेकंड थिंग म्हळ्यार कितें आमकां इन द बजेट यू मस्ट हॅव सीन that there is going to be a FENI policy. So to have this FENI policy, we have to finalize some agency or some institute which is going to do a survey of all the stakeholders, what is required for standardization and what is required in the policy. So these things has to be taken up as a project work. So we have approached 2-3 institutes. They have submitted their proposals, so which will be finalized. So here FENI ke season and at least आमी project करतलो, try to get a draft policy, FENI policy in place. So based on the policy मागीर आमचे act नाल्यार act amend करचे पडटले, नाल्यार एक फेणी एक्ट काडचें पडटलें टू इम्प्लिमेंट द प्रपोजल. आनी ती फेणी कितें आसता, आयदर दे सेल इट टू अ बॉटलर ऑर दे सेल इट इन ओपन मार्केट. आतां बॉटलीन तर आसत न्हू, देन वी कॅन कंट्रोल इट. ओपन मार्केटान सेल करता ताका कंट्रोल ना. सो एक पाट डिमांड येयलो जाल्यार न्हू ते ऑटोमॅटीक बॉटलराक विकतले आनी फेणीचो तो स्टँडर्डायजेशन करचें आनी प्रायस करची, तेजी वाड जातली आनी तो वाड मागीर हांकां मेळटलो. बेनिफीट वील गो टू द juice extractors and the distillers. Organized and at the same time price controlaचेर गव्हर्मेंटाचें लक्ष आसतलें. सो आतां सर प्रायस 2000 फेणी विकता, सो इक्विवेलंट तेजो पर्संटेज ते डिस्टिलराक वचपाक जाय आनी ज्यूस एक्स्ट्रॅक्टराक. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.